येता ते जिल्हा पंचायत वेंचणुकेत मया येवपी दोनूय जिल्हा पंचायत मतदारसंघात काँग्रेसीचे उमेदवार उभे करतले अशें मये गट काँग्रेसीन जाहीर केलां। मये गट काँग्रेसीन बुधवारा दिवचले घेतिल्ले पत्रकार परिशदेत ही घोषणा केली। मये मतदारसंघात काँग्रेस सक्रिय जाले आनी नेटान कामाक लागल्या। जिल्हा पंचायत वेंचणुके वांगडाच 2027 ह्या वर्सा जावपी विधानसभा वेंचणुकेची तयारी चालू आसा अशें गट काँग्रेसीन सांगलां। ब्लॉक अस्तित्वान आसा, सध्या ऑपरेशनल आसा। 48 बुथाचेर बूथ समिती अपॉइंट केल्ली आसा। म्हणजे आमी एका सायडीक म्हणटा की सत्ताधीशांक जर सत्ते पासून दूर करतलो जाल्यार ग्राउंड लेवलार तुजी स्ट्रेंथ बरी जाय, म्हणून ती स्ट्रेंथ एकी कडेन हाडपाक आमी बूथ संघटना आमची पयली स्ट्रॉंग केल्या। म्हणजे आतां जी हायच्यान जी SIR जी इम्प्लिमेंट केल्या इलेक्शन कमिशनान, ताका नेक टू नेक तेजेर चेक दवरपाक आमचो BLA 2 म्हणजे प्रत्येक बुथार आमचो BLA 2 अपॉइंट केल्लो आसा। आमी आमचे लिस्टी ऑलरेडी गव्हर्नमेंटा कडेन सबमीट केला ERO कडेन आनी BLA 1 आमचो एक्टिव्ह आसा। सो ह्या सगळ्या प्रोसिजराचेर आयच्यान जी प्रक्रिया सुरू जाल्या SIR म्हणटा पळय तेजेर आमचो वॉच आसा। प्रत्येक बुथार बूथ अध्यक्ष आमचो ती वॉच BLO पळोवन सारको ट्रान्सपरन्सी लेवलाचेर तेजेर एक पारदर्शकता आसपाक जाय म्हणून सगळे वॉच केल्ली आसा। तर इन बिटवीन ZP इलेक्शनाच्यो अनाउन्स जावपाची शक्यता असल्या कारणान सो साइड बाय साइड आमचो ब्लॉक प्रेसिडेंट, आमची डिस्ट्रिक्ट कमिटी, आमचो स्टेट प्रेसिडेंट अमित पाटकर याच्या मार्गदर्शनाखाला आम्ही ऑलरेडी ZP इलेक्शनाची दोन्ही उमेदवारांची म्हणजे जे शॉर्टलिस्टिंग आसा पळय, जे आमच्या ब्लॉका कडल्यान रिकमेंड करपाक जाय ती नांवां आमी रिकमेंड केला। सो रिजर्वेशन पॉलिसी येयली काय मागीर आमचो स्टेट कमिटी तेजेर डिसिजन घेतली आनी जे डिसिजन स्टेट कमिटी घेतली ताका आमची पूर्ण ताकदीन वावरपाची आमची तयारी आसा। आमच्यो पार्टीचो जो हेतू आसा तो तांकां सांगपाक जाय ते सगळें आमचे इन प्लेस असल्या कारणान ह्या फावटी आमी फुडें वयतले आनी येणारी ZP इलेक्शनाक आमचे दोन्ही सीट इंडियन नॅशनल काँग्रेसच्या बॅनरा खाली आमी लढयतले। कालचे विधानसभे निवडणुकेत हो काँग्रेस पक्षाचो सीट गोवा परोडाक दिल्लो म्हणून काय मरगळ येयली, पण ती मरगळ आतां संपूर्ण गेल्ली आसा। नव्यान सगळी कमिटी तयार जाल्ली आसा, आमी कामाक लागतले आनी येणारे दीस आसा पळय, येणारी विधानसभा आनी आतां पयलीच जी निवडणूक जातली ZP, ह्या ZP आमचो मया मतदारसंघ दोन हेतून विभागलेलो आसा। एक कारापूर सौरंग मतदारसंघात आनी दुसरो मये। ह्या दोन्ही मतदारसंघात आमचे उमेदवार आमी शॉर्टलिस्ट केल्ले आसात। योग्य वेळी त्यांची घोषणा केली वतली आणि तांकां निवडून हाडपाक काँग्रेस पक्षाची कमिटी, गट समिती पूर्णपणान काम करतली। तसेच जे येणारे विधानसभेत जी 27 निवडणूक जातली त्या निवडणुकेत सुद्धा आम्ही आमचो काँग्रेस पक्षाचो उमेदवार तळमळीन काम करून ताका निवडून हाडपाचो प्रयत्न आनी निवडून घेतले।